मोगाच्यानो आज आमी सायबिणीच्या हलदिण्यांतलो देव कृपेचे माये म्हणलो उलो नियाळ करया. कृपा म्हणलो शब्द आमी आमच्या बाळपणांतूनच आयकला. कृपेन भरलेले सांगते विकार आनी नीस कृपा, कृपेच्यो जरी, सक्रामेंताच्यो जरी, हे शब्द आमकां थोडो समजोंक नातले तरी ह्या उतरांनी भोव चड गूढ अर्थ आसा. कृपा म्हणल्या शब्दा फाटल्यान बरेपणाचो आनी सवकासायेचो अनुभव जातालो. कृपा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ आमचे थंय देवाचें हजारपण. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार इम्मानुएल, देव आमचे सांगाता आसा म्हूण अर्थ जाता. देवान ताच्या दैवीकपणाचो एक ल्हानसो वांटो आमच्या काळजांत घाला. कित्याक म्हळ्यार ताका जाणा जावंक आनी ताका पळोवंक आनी ताका हेरां थंय देखूंक देवान आमच्या पवित्र स्नानांत ताचें बरेंपण आमचे थंय घालां आनी तें आमकां सदांच ताचे थंय आकर्शीत करता. मागणें, दान, बरी कामां आनी सक्रामेंतां मरिफात ताचें हजारपण आमी चड आनी चड भोगता. पूण पातां केल्ल्या वेळार आनी चड कर्ण महापाताक केल्ल्या वेळार देवाचें हजारपण आमचे तावन पयस वेता आनी निमाणें देवाक आमचे थंय मरोंक सोडटा. देवाची कृपा ती वळच्या उदका परी, निरंतर वळच्या नितळ उदका परी. देवाची कृपा जर वाडना ती उणी जाता आनी नपयस जाता. आदांच्या पातका वरवीं उडालेली कृपा क्रिस्तान कुर्सार ती फाटीं जोडून घेतली. पवित्र स्नाना मरिफात आपले सोडणेचो ताणें आरंभ केलो आनी दैवीक हजारपणा मुखांतर सोडवणेचीं दारां ताणें आमकां उगडलीं. मोगाचें सक्रामेंत ताणें आमकां दिवन ताचेंच हजारपण भोगूंक आमकां फावो केलें. मुरये थंय पाताक नातिल्लें देखून ती कृपेन भरिल्ली आनी देव कृपेची आवय जावंक पावली. मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुताचें हजारपण भक्तीन तिचे थंय प्रवेश जाल्लें देखून देवान बडव्या मरिफात तिका नामान कृपेन भरलेलें म्हणलें बिरुदी दिल्लें. हें बिरुद खंयच्याय मनशान वा संस्थान दिल्लें ना. देखून मोरयेक कृपेचें भंडार वा कृपेचें तुपें म्हूण म्हणयत. संवसाराच्या सोडवणे खातीर मनीस जाल्ल्या जेजूची कूड आनी आत्मो तिचे थंय आसुल्लो आनी तो इम्मानुएल जालो अशें ही कृपा सगळ्या संवसाराक लाभली. मोरयेच्या मध्यस्थपणा मरिफात तिच्या पुता जेजूचो पाटलाव करतल्यांक आनी कृपेच्या जरीक आपलें काळीज उगडतल्यांक ती कुमो करता. ही कृपा फावो जावचें म्हळ्यार मोगाचें केंद्र जावन आसच्या देवाक अनुभव करचें. देव कृपेचे माये, तुज्या पुता मरिफात आमच्या काळजांनी आसचो देवाचो मोग आनी चड कतकतीत कर. भगवंती देवाचे माये आमी बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावो जावचे खातीर. Maye
सीता